आयचे प्रेस कॉन्फरन्साक हांगासर हांव प्रणव परब नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो जनरल सेक्रेटरी तशेंच आमच्या वांगडा आसा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी श्री विजय बिके तशेंच नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री विरेंद्र शिरोडकर. आयज आमी हांगा एक इम्पॉर्टंट टॉपीक घेवन येयल्ले आसा तो म्हटल्यार अनएम्प्लॉयमेंट आनी जॉब्स आनी जे गरजेचे जॉब्स आसा पळय ज्या लोकांक खरीच गरज आसा जॉबांची आनी ज्या लोकांक जॉब्स प्रॉमीस केल्ले आनी तेंच्या वांगडा जो धोका जाला तेज्या बद्दल आयज आमी हांगा उलोवपाचें आसा. तुमकां याद आसतली जेन्ना 2014 प्रायम मिनिस्टर मोदीन प्रायम मिनिस्टर जावच्या पयलीं जी भाशणां केल्ली जे प्रॉमिसीस केल्ल्यो जे 2 कोटी जॉब दिता म्हणून सांगलेले ते जॉब दिल्या काय ना. 2 लाख तरी जॉब त्या 2 कोटींतले दिल्यात. 2 crores जॉब प्रॉमीस केल्ले तेतूंतले 2 लाख तरी दिले हेंच्यांनी. परत आमचे CM आमचे आदले CM जे डिफेन्स मिनिस्टर आसले मनोहर पर्रीकर तेंच्यांनी प्रॉमीस केल्ले जे 50,000 जॉब्स जे दिता म्हटलेले त्या टायमार तेतूंतले कितले दिले हेंच्यांनी. तशेंच आतांचे CM जेन्ना तेंच्यांनी इलेक्शना पयलीं सांगले की प्रॉमीस केल्लेले ते जॉब्स 50,000 जॉब्स 3 वर्सां भितर दितले म्हणून तेतूंतले कितले जॉब्स दिले लोकांक. आयज तुमी पळयता अनएम्प्लॉयमेंट इतले वाडलेलें आसा लोकांच्या जिवन मरणाचो प्रश्न आयज जाल्लो आसा. सो हेजेरूच आमी आयज जो विशय घेवन येयला जो जॉब्स कोणाक आयज प्रॉमीस केल्ले पळय ज्यांचे हक्काचे जॉब्स आहले ज्यांचो हक्क आसा त्या जॉब्स मेळपाचो तेंचे कडल्यान कसो हेंच्यांनी तो जॉब्स तेंचे ते रावून घेतलेले आसा पळय तेजेर आयज आमी उलोवपाचें आसा. हांव मागता आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी. गुड इवनिंग. फाटल्या दिसांनी आमी वेरियस टॉपिकाचेर जॉबाचे घेतलेले आनी आमी सांगलेलें तांकां की आमी तुमकां एक्सपोज करतले आनी थोडी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळ्या भितून आनी तितून एक आसा ते तेंचे GRES तितून गोवा रिक्रुटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सोसायटी जी श्री मनोहर पर्रीकर पयले मुख्यमंत्री आमचे फाटले मुख्यमंत्री आसले आनी तेणी जे सोसायटी स्थापन केल्ली आनी तितून सगळे आपले BJPचे कार्यकर्त्यांनी बसयल्ले आनी हितूनसून खुबशे जॉब त्यांनी प्रोवायड करपाची प्रॉमिसीस केल्ले आनी ती सोसायटी अजुनूय आसा. भितून 250 स्टाफ्स आसा. तितून रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट, विजिलन्स डिपार्टमेंट, DRDA डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नॉर्थ साऊथ, लोकायुक्त आनी अशे खुबशे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसेशन, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हे सगळे डिपार्टमेंटान त्यांनी जॉब प्रोवायड करपाचें म्हणून केल्ले. पण आयज आमी पळयता की जे प्रॉमिसीस केल्ले ते प्रॉमिसीस दिल्ले ना आनी तितूनसून फाटल्या दिसांनी आमी तुमकां सांगलेलें की पयलीं हांव ते होम डिपार्टमेंटाचेर उलयता. जे होम गार्ड्स आसात 1200 होम गार्ड्स आसात आनी त्या होम गार्ड्सा 30 दीस काम करतात ते. द वेजीस कॉस्टिंग ऑलमोस्ट तेंचे पर डेचो वेजीस 854 जाता आनी तेंच्या कडल्यान सायनी करून घेतात 30 दिसाचे. पेमेंट मेळटा तांकां 26 डेजचो. तितून लीव आसल्यार कॅन्सल जाता तेंची. आनी एक पळोवपाची गजाल म्हणजे म्हयन्याक तुमी 10 लाख रुपया म्हयन्याचे हे खंय वयतात आनी वर्साक जर कॅल्क्युलेशन करशात म्हणजे 4 दिसाचे काम करतात 30 दीस, सायनी करून घेतात 30 दिसाचे, पेमेंट मेळटा 26 डेटाचो आनी 4 दिसाचे म्हणजे 854 पर डे धरले जाल्यार 4 दिसाचे पयशे एकट्याचे 1200 होम गार्ड्स जाल्यार कॅल्क्युलेशन करून गेल्यार ऑलमोस्ट एक 10 लाख रुपया जाता आनी ते 10 लाखाचे वर्साक धरले जाल्यार 1,22,00,000 रुपया जाता. 1,22,00,000 कोणाच्या बोल्सान वयता काय कितें हो प्रश्न पडून येता. सेकेंड तांकां आमी पळयता की युनिफॉर्म अलावन्स जे युनिफॉर्म अलावन्साचे हांगा ऑलरेडी ऑर्डर मेळिल्ली आसा, ऑर्डर काडलेली आसा युनिफॉर्म अलावन्स ऑलमोस्ट 2017ची. तितून हांगा बरयलां की जे हायर IPS ऑफिसर आसता ताका युनिफॉर्म अलावन्स 20,000, मागीर ताच्या सकयल DYSP आनी कोण आसता तांकां 15,000, बाकीचे इन्स्पेक्टर आसता तांकां 10,000 आनी
जे होमगार्ड्स आनी बाकीचे असतात तांकां 5,000. आतां 5,000चेर तुमी कॅल्कुलेशन करूंक वयशात जाल्यार 1200 लोक आसात जाल्यार 60 लाख रुपया जाता. आतां हे 60 लाख वर्साचे इंटू 12 म्हणजे वर्साचे 60 लाख रुपया आनी 2017 ते आतां पर्यंत म्हणजे तुमी चिंता 8 चौक 848 ऑलमोस्ट 4,80,00,000 4,80,00,000 रुपया हे कोणाच्या बोल्सान गेले काय कितें. आनी हो जो पिरियड आसलो तो पिरियड BJPचो पिरियड त्या टायमार. सेकंड थींग आमी 2017 तेंचे एरियज आसले जे वेजीस 18,000 केल्लो तेचे वेरियस डिपार्टमेंट म्हणजे त्याच डिपार्टमेंटाचे एरियस आसले 18,000 रुपया. आतां 18,000 इंटू तेंचे एरियज म्हणटा ते 72,000 रुपया वेजीस 18,000 म्हणजे तांकां प्रत्येक जाणांक हे गोवोरमेंटान आतां फिक्स केल्ले. तेंचे एरियज बॅक आहले 72,000 रुपया. तेंच्या कडल्यान फॉर्मां सायन करून घेतल्या. आमच्या कडेन डॉक्युमेंट आहा, फॉर्मां सायन करून घेतल्या, बाकीचे सगळे सायन करून घेतल्या. पयशे बोल्सान तेंच्या पडोंक ना. आतां 72,000 इंटू 1200 कॉन्स्टेबल ऑलमोस्ट ते पयशे पळोवंक गेल्यार 8,64 लाख जाता. हे 8,64 लाख 2017 तांकां दिवंक जाय आसले. हे 8,64 लाख कोणाच्या बोल्सान गेले काय कितें. हे सरकार जे उलयता स्वच्छ सरकार आनी कसले हे पयशे करप्शन हो करप्शन. आनी आयज तुमी पयला आसतले करप्शनाचो बाजू एक स्पिकर कितें उलयता तो. सो हे ते करप्शन म्हणजे हे करप्शन जेन्ना सरकार येयला तेन्नाच्यान हे बारीक बारीक लोकांचे पयशे खायत गेल्यात जे कामाक आसा ते. आनी जे कामाक तुमी कोणाक ऑर्डरी दिल्यात ती ऑर्डर हांव तुमकां हितूनसून येता. हे आतां जे कॉन्स्टेबल आसात जे होम गार्ड्स आसात तांकां PF ना, तांकां मेडिकल अलावन्स कांय मेळना आनी लिवूय मेळना. म्हणजे तुमी चिंता आनी ट्रॅवलिंग अलावन्स मेळना. म्हणजे एक समज कॉन्स्टेबल रावता समज पेडण्या आनी ताका घातलो समज मडगांवां पेट्रोलाक ऑलमोस्ट 100 रुपीज 200 रुपीज तरी लागतले ताका. नाजाल्यार ताका रूम करून रावचो पडलो जाल्यार फॅमिली घेवन रावतले जाल्यार 10,000 रुपया रुमाचे भरचे पडले. ते मेळना तांकां. आतां ताका तो ट्रॅवल करतलो. आनी तुमकां खबर आसा हो सरकार माहीर आहा. कोण कोणाचो मातशें कितें करीत जाल्यार ताका ट्रान्सफर मारपाचें हांगार आनी थंय. आनी ह्या बोवाळाचेर तेंच्यांनी कितें करपाचें. पगार जर तांकां 18,000 बोल्सान पडटा जाल्यार तेंचे लोन आसा आनी कितें आहा. आनी हो पगार तांकां टायमारूय पडना. पगार पडटात आनी 10-15 तारखेर पडटात. आनी जेंच्यांनी बाबड्यांनी कोणी लोन काडले आतां हे जे कॉन्स्टेबल जावं अशें काम करतात तांकां मागीर पेनल्टी पडटा 2% लोन. आनी सगळे जाण आसतले कोणी लग्नाक लोन काडले आसतले, कोणाक घराक लागून लोन काडले आसतले. ही तेंची वस्तुस्थिती. दुसरी गजाल फाटल्या दिसांनी आमी तुमकां सांगलेलें की जे PWDचे एजंडा ऑफ नॉन रिक्रुटमेंट पोस्ट एसिस्टंट पोस्ट काडलेले पळय तितून ऑलमोस्ट 1000 लोकांनी एप्लाय केल्ले. तितूंतले ऑलमोस्ट 51 कितें पास जाल्यात. 39 तेंच्यांनी MTS 39 आसा पळय ते पास आवट जाल्ले आसा. आनी बाकीचे जे लोक आसात तांकां अजून पर्यंत घेतलेले ना. म्हणजे वर्क एसिस्टंट आनी 3 टॅक्निकल एसिस्टंट इतलेच जाण घेतल्या, बाकीच्यांनी घेवंक ना. आतां कित्याक घेवंक ना काय तांकां. एग्जाम पास जाली सगळे जाले पण ह्या लोकांनी घेवंक ना. हो एक डिपार्टमेंट जो हांव तुमकां सांगता की गोवा रिक्रुटमेंट एंड सोसायटीचो हो PWDचो. दुसरो जालो होम डिपार्टमेंटाचो. आनी आतां तिसरे आहा ते सेम 2 डिपार्टमेंट आहा ते CMचे अंडर आहा. हो पर्सनल डिपार्टमेंटाचो. हे पर्सनल डिपार्टमेंटाचे जे आसात आतां हितून तुमी ऑर्डर पास केल्या डेटेड 18/20/2023 म्हणजे लास्ट मंथाक ऑलमोस्ट 70 जॉब जे पेरंट्स जावं रिलेटिव्स जे ड्युटी करतना एक्सपायर जाल्या आनी तेंच्या
तेंच्या भुरग्यांनी जावं तेंच्या बायलेंक कोणाक जॉब दिवपाक जाय तेंच्यांनी तांकां डायरेक्ट म्हणजे तांकां अपॉयंटमेंट लेटर धाडल्या कळ्ळें सगळ्यांक धाडल्या अपॉयंटमेंट लेटर भितल्या 50 जाणांकूच घेतल्या आनी बाकीच्यांनी 20 जाणांक अजून घेवंक ना 1-2 दीस गेल्ले खंय ते तांकां डेट दीत आसा पयली 1 तारीख दिली आतां 9 तारीख दितले 9 तारीख दिल्या 9 तारीख दिल्या परत मागीर कोड ऑफ कंडक्ट म्हणटले आनी तो जॉब तांकां जो हेचेर मेन्शन केला तो मेन्शन दिल्लेले ना हे जे 20 जाण आहात हांगार 20 जाणां 20 आहा तांकां अपॉयंटमेंट लेटर धाडल्या तांकां अजून जॉबाचे म्हणजे तुमी चिंता की जे 1000 आनी करोडाचे जॉब दिताले आनी आतां जे बजटाक आनी आतां फुडें एसेंब्लीक आमी पळयतले आनी जेन्ना आतां प्रायम मिनिस्टर मोदी येतलो आनी व्हडले आमकां भाशणां दितलो 6 तारखेर लोकांनी आयकपाची गरज ना भितून आयकले जाल्यार तेजेर खरें मानूंक जायना कारण हांकां जॉबाचे हे दिल्लेले आसा जे जॉब दिल्यात आतां ते केल्ले ना जी कामां दिल्या ती करपाक ना म्हाजो रिक्वेस्ट आहा CMाक मातसो मोदीक एक जॉबाचें सोडून दियात ते तुमच्या कडेन जावपा ना एक स्मार्ट सिटी एक रावंड मातसो हाडचो भोंवन हाडचो स्मार्ट सिटी कितें जाल्या आनी खंय तरी पावल्या ही तेणी एक झलक गोंयान दाखोवची कारण 2014चे जे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचें नांव हांगाच्यान गेल्लें आनी 10 वर्सां कंप्लीट जाता आनी आयज आमी आयकूंक येता की BJP सरकार की 10 वर्साचो सगळो आराखडो घेतलो पळय तेन्ना आमकां बाकीच्या देशाचो 10 वर्साचो आराखडो नाका एक पणजेची स्मार्ट सिटी आहा तो एक रावंड मारून तेणी वयचो तुवें जी स्मार्ट सिटीचेर जे तुवें भाशणां केल्ली तुमी हें केलें ती स्मार्ट सिटी हांगा पणजे कितें हालत जाल्या कितले लोक मेल्यात कितले लोक इंजर्ड जाल्यात आनी तुवें जे डेवलॉपमेंटाचे जे आमचे रोड्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्यात तेचेर कितल्यांचे बलिदान घेतलें आनी फुडें कितल्यांचे बलिदान जातले हेचो हिशोब घेवन वयचो म्हणून